कृष्णाराव आपाजी राणे सरदेसाय मेमोरियल फाउंडेशनाची होणा 70 हांगा आशिल्ली होणा हायर सेकंडरी स्कूलाच्या सभागृह आणि कंप्युटर लॅबाचे उक्तावण बुधवारा उत्तर गोंय खासदार तशेंच केंद्रीय आयुष्य मंत्री श्रीपाद नायक आनी राज्यसभेचे खासदार विनय तेंडुलकराच्या हजेरेन जालें. होंडा उच्च माध्यमीक विद्यालय कितलींशींच वर्सां 100% निकाल लागता. तातूंत ह्या विद्यालयांत शिकपी भुरग्यांचो वांटो आसा, अशें संस्थेचे संचालक विश्वजीत कृष्णा राणेन सांगलें. 1975 सालांत ही सुरवात जाल्ली आनी ह्या हायस्कुलांतून हायस्कुलांत हांव स्टुडंट. ज्या टायमार आमची हायस्कूल सुरवात जाल्ली त्या टायमार जे टायम आमचे कडेन 1 ते 2 क्लासी आसल्यो, त्यो बी एक क्लास आसली आमची बुदावाची, जो होंडा हायस्कूल होंडा बुदाव तो चलतालो. धान्य दवरपाक ही आसली जागा, तितून आमकां एक क्लास चलयता आमची डॅडी. दुसरी क्लास जी आसली ती कोणवाडो म्हणून आसलो, म्हणजे जी गोरवां बांदपाची एक जागा आसली. आमी स्वता तितून शिकल्यात ते जागेन. की अशा जागेच्या हितून एक मेन ध्येय एम इंटेन्शन तेंचे म्हाजे डॅडी कशें आसलें की पुराय वाळपयसून अप टू सांखळे मेरेन किंवा सत्तरी म्हटल्यार चलता की ह्या एरियाक शिकपाक भुरग्यांक एक इन्स्टिट्यूशन किंवा शिकपाक भुरग्यांक एक स्कूल आसचें हें तेंच्या मनान एक ध्येय आसलें आनी तेंच्यांनी ती सुरवात केल्ली. आनी तेंच्यांनी जे रोपटे लायले ते ध्येय आयज आमी फुडें व्हरून त्या स्कुलाचे प्रायमरी पासून केजी पासून प्रायमरी आनी आतां आमी हायर सेकंडरी लेवलाक पावल्यात. तर सांगपाक मुद्दाम खुशी भोगता की हे सगळे करतना आमकां मॅनेजमेंटाचो सपोर्ट मेळटा, टिचर स्टाफाचो भरघोस सपोर्ट मेळटा. कारण सांगपाक खुशी भोगता की गेली कंटिन्युअस 3 वर्सां आमी 100% रिजल्ट घेता होंडा हायस्कूल. तेन्ना हांव सगळ्यांचे टिचरांचे हांव खरेंच अभिनंदन करता, कौतुक करता की कंटिन्यू आमी 3 वर्सां रिजल्ट हाडटा 100%. शिक्षक, विद्यार्थी आनी पालक हांच्या परिश्रमाचेरच विद्यालय उबें आसता, अशें आयुष मंत्री श्रीपाद नायक उलयलो. गावातली एक संस्था उभी करप आणि त्याचबरोबर ती चलप हे बहुत कठीण काम असतं. आणि अशा या माध्यमातून तुम्ही सगळ्या पुढे सरलेले असतात. शाळा संस्था ही खरोखरच गांव वळखपाचो एक बॅरोमिटर अशें म्हाका दिसता. आणि आज शिक्षण बी खूप शाळा असतल्यो, परंतु शिक्षणाबरोबर संस्कार बी शाळा आणि संस्था कमीच आसात अशें म्हाका दिसता. त्यामुळे शिक्षणाचा जर खरा उपयोग समाजाक जातलो जाल्यार शिक्षण आणि संस्कार हे दोन्ही गोष्टीची आवश्यकता आसा. तुम्ही सगळ्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत, क्रीडा क्षेत्रांत, गायन क्षेत्रांत, अन्य सगळ्या क्षेत्रांत जे शिक्षणच नाही तर बाकीचे ॲक्टिव्हिटीज आसा तातूंत सुद्दां फुडें व्हरपाचें काम जें म्हणूनच ते संस्कार म्हणटा तें सुद्दां काम मोठ्या प्रमाणात केल्लें आसा. ह्या संस्थेचो जर आमी विचार करतले जाल्यार अवघ्या 500 वर्सां ज्या पद्दतीन ह्या संस्थेचो विकास तुम्ही सगळ्यांनी प्रयत्नपूर्वक केलो हो अभिनंदनही आसा. हायर सेकंडरी आमी सुरू केली, पहिली बॅच म्हणजे आज भायर पडटा. 500 पेक्षा जास्त विद्यार्थी ह्या हातूंतल्यान खंयच्याच स्कुलांत 500-300 पेक्षा जास्त खंयच्या गांवांत स्कुलांत स्टुडंट म्हळ्यार खूब मोठ्याचें दिसता. परंतु तुम्ही 500 पेक्षा जास्त भुरग्याचे हांगा शिक्षणाचें दान तुम्ही करतात. आनी अश्यो खुबश्यो गोश्टी म्हणजे इतलेंच नाही तर शिक्षणाच्या बाबतींत 100% 3 वर्सां कंटिन्यू रिजल्ट म्हणजे खंयच्या खेड्यांतल्या संस्थेन 100% निर्णय रिजल्ट हाडटा एका वर्सा आमी समजूंक शकता. परंतु कंटिन्यू 3 वर्सां निर्णय हाडप म्हणजे मॅनेजमेंट, शिक्षक आणि विद्यार्थी हाच्या सगळ्याचो समन्वय जो आसा तो समन्वय बऱ्या रितीन आज दिसत आसता. विनय बाबांनी 1 कोटी आणि हांव 1 कोटी रुपया तुमकां म्हजे थंयच्यान आनी वेगळ्या थंयच्यान हें करून दिता. 2 कोटी रुपयाचें प्रोविजन आमी करतात. हांव उलोवना विनय बाबा कडेन उलयतलो की असो जर स्टेडियम हांवें जालो तर संपूर्ण ह्या तालुक्याकच न्हय संपूर्ण उत्तर गोंयांत शिक्षण उपेग जातलो आनी भुरग्यांक ताचो लाभ मेळटलो. कारण ह्या फंडाच्या वेवस्था करता परंतु चलोवपाचें काम जें आसा तें तुमच्या संस्थेन करचें पडटलें. इतलेंच कंडिशन कारण तें आमी बांदून दिलें आनी बाकीचेर सोडलें जाल्यार तें कांय अशें फुडें वचचें ना. त्यामुळे तुम्ही एक आमकां उमेदी आसा तुम्ही हो स्टेडियम खेळाचे तुम्ही बाळाचे तुम्ही फुडें वतले हो स्टेडियमाची वेवस्था आमी सगळें करून दितात आनी तुमकां तो चलच पडटलो असो एक आग्र्याची तुमचे कडेन विनंती करता की ह्या शाळेन खरोखरूच गोंयांत एक बऱ्या तरेचें नांव मेळोवन दिलां. आनी परत एकदां अशें तरेच्या ह्या आदर्श संस्थेक हांव जें कितें आज खासदार नितीन दिवं मेळ्ळें हें त्या संस्थेक
प्रत्येक समर्पणा करता संस्थेकडे ताब्यात घेता आणि तांचे फुडले वाटचाली आम्ही बरोबर पूर्ण मदत करपाक सदांच आसतले अशी एक पुरसाद दिता. होंडा उच्च माध्यमिक विद्यालयाक खासदार निधींतल्यान सभागृह आणि कंप्युटर लॅबा खातीर श्रीपाद नायकान MP कडल्यान निधी दिला. ते उत्तर गोंया खातीर खूब उदरगत करीत आसात अशें राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकरान सांगलें. कितें जाय तें भाऊ सांगले प्रमाणे कारण भाऊ सांगते सगळें आयकोचेंच पडटा कारण भाऊ आमचे नेते आसा आनी ह्या हितूंतल्यान जे कितें ह्या स्कुलाक किंवा हायर सेकंडरीक जाय ते राज्यसभेच्या फंडांतल्यान निश्चितपणे तुमकां दिवपाचो प्रयत्न करतलो. एकूच स्कूल न्ही म्हाका दिसता उत्तर गोंयांत म्हणजे म्हाका देशांत सुद्दां म्हाका दिसता भाऊचो नंबर पयलो आसतलो डेव्हलपमेंटाची कामां करपा खातीर. जे खासदार निधींतल्यान फंड येता तेजो योग्य उपयोग करप हें कोणा कडेन शिकचें जाल्यार आमचें खासदार श्रीपाद भाऊ कडेन शिकपाचें. हांव पळयतालो की ह्या कॉम्प्लेक्सा भितर सादारण 500 विद्यार्थी प्रायमरी ते प्री प्रायमरी ते हायर सेकंडरी 500 विद्यार्थी हांगासर विद्येचें ज्ञान घेता. म्हाका याद जाता म्हाका दिसता हांव विश्वयुद्धाच्या जाहीर सभेक आयिल्लो आसतलो त्या वेळाचेर त्या दिसा हायर सेकंडरी खातीर परमिशन मेळ्ळें ताका तेन्नाच फोन आयलो मुख्यमंत्र्याचो आनी गेली 3 वर्सां SSCचो 100% रिजल्ट येता. त्या खातीर सगळे टिचर्सांचे हांव अभिनंदन करता त्याच बरोबर मॅनेजमेंटाचें करता कारण टिचर सुद्दां आपलो वेळ दिवन एक्स्ट्रा क्लासीस घेवन हांगा विद्यादान करपाचे प्रयत्न करतात आनी ह्या हितूंतल्यान तुमच्या सगळ्याच्या प्रयत्नांतल्यान सतत 3 वर्सां 100% रिजल्ट तो बी ग्रामीण भागांत हाडप खूब कठीण काम.